सर्वेश्वराचो पोरवो सुरदोरा बरोच व्हडतो सर्वेश्वराचे मोरली सगळ्या बरोच उजवडते देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरात चढूया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरात चढूया हिशोब नासल्यो बोरचा सगळी राष्ट्रांतूय जावता एका साड्यान गोठू भारत बरी ती म्हणटा देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरात चढूया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरात चढूया. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. बांबळीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां सकाळच्या दिसाक हे मिसा बेटीक आयज पवित्र सभा व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन करता परब लॅटरन बाजिलिका हेच्या समर्पणाचो समर्पिल्ल्या त्या दिसाचो उगडास करून आयज आमी देवाक ह्या लॅटरन बाजिलिका रोमा शारांत पाप साहेबाची इगर्ज तिचे खातीर देवाक दिन वाचुया आनी आम्हा समेस्तांक एक एकल्याक आमी एक एकलो पवित्र सभेच्या वांगडी आमी एक एकलो जिवो फातर देव मंदिराचे. वी आर मेंबर्स ऑफ दीस लोकल चर्च which is linked to the Mother Church, Lateran Basilica of Rome. मागुया आमी एक एकलो जिवाळ पवित्र सभेचो वांगडी जावं. मिसांत मागुया तियाग आनी क्लाउदिना विएगस यांच्या ओतम्या बसत. तशेंच मागुया जीवन विनी दी सिल्वा आज आपलो वाडदीस समर्पितले हातले 70th बर्थडे सर्गीच्या बापान तिका शांती घेवंक मागुया. आज आपलो 50th बर्थडे समरमता दुल्सीन इस्तिबेरो. आपलो वाडदीस समरमता आमची भयण शॅरल रॉड्रिगीस आनी भाव एल्टन रॉड्रिगीस. तांचे पासत मागुया तांकां बरी भलायकी आनी सर्वेस्पराचो भरपूर आशिर्वाद. आमी रुजाय साहेबांच्या नोवेनांत आसा. मागुया तीच मायमारीचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पवित्र सभेंत मोगान वावरूंक जेजूचे उर्बे बरीत गुवाय जावंक तिची मोजत फाव जावंक. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तळान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदान सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत
मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टान संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सर्वोद्वेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पसत आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिळे तू संसाराचे पाप कट्टाय आमची काकूत कोर बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विंचलेल्या जिव्या फातरांचे तुजे मोहिमेक एक सासनीक बिराड तूं तयार करताय. हेच तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेंत दिसान दीस वाडोय. हे परी सर्गीचें जेरुजालेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विश्वासी पोरजां वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी पोतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेंत आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो वेल भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंडल्यान वेदीचे दोकीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उतोरीच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांच्या कुंब्याक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान वालांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्यान दोंपराक पावतालें आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी तो नदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाल चोडोन खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोर्या पर्यंत पावता आनी दोर्यान पावतच दोर्याचें उदक गोड करता आनी जंय जंय नोद पावता थंय जिवी रचना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुभाम जिवीत उपजता.
नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगल्या जिन्साची फळां दिसतात तसलीं झाडां जातलीं. ताची पानां कदींच बावची नात आनी तांचेर फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकांत तीं शिंपल्यांत. ताची फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. परतून म्हणया, दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं, आमी हालची ना. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव व्हडत्या सर्वेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकान केलां शारा मदें, तर तें शार हालोत कशें. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं अजापां. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Zoi, 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 सर्वेस्पोराक. Zoi, 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 सर्वेस्पोराक. Zoi, सर्वेस्पोराक. Zoi, सर्वेस्पोराक. Zoi, सर्वेस्पोराक. निर्मोल कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. Zoi, 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 सर्वेस्पोराक. Zoi, 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 सर्वेस्पोराक. Zoi, सर्वेस्पोराक. Zoi, सर्वेस्पोराक. Zoi, सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sohomia. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुजाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपले वेपाराचे मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन ताका सगळ्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें सांगलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुजे घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, हें मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. सुदैवानी ताका म्हळें,
हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बडी बांदव, आज पवित्र सभा खुशालकायेन लॅटरन बाझिलिका रोमा शारांत आसलेल्या बाझिलिकेची संस्कारणेची व समर्पणाची परब करता. ह्या लॅटरन बाझिलिका म्हणटात तें भावंभयणीनो बागयोन जॉन बातिस्ट आनी बागयोन जॉन इवांजलिस्ट शुभ वर्तमान बरयनार तांकां भेटयला आनी ताका सान जिओवानी लातेरानो इटालियन भाशेन नांव. ही जावन आसा पाप साहेबाची इगॉर्ज. ताका कॅथिड्रल म्हणटात वा ताका आर्च बाझिलिका म्हणटात. जे भाशेन आमचे बिश्प साहेबाचे इगॉर्ज ओल्ड गोवा आसा से कॅथिड्रल जंय तो सगळे समारंभ करता, ती इगॉर्ज गोंयच्या इगॉर्जांची आवय. तेच भाशेन रोमा शारांत आशिल्लें हें लॅटरन इगॉर्ज जावन आसा आवय सगळ्या संवसारांतल्या इगॉर्जांची. आनी तिका व्हडलो इतिहास आसा, सोबीत इतिहास. आज तुमी घरा गेल्यार तुमच्यांनी गुगलाचेर वचूं येता आनी लॅटरन LATERAN लॅटरन बाझिलिका म्हूण घातल्यार पुरो सगळें तुमच्यांनी वाचूं येता. ताची चित्रां, ताची व्हिडियो. इगॉर्ज बाबा म्हणिनो नोव्हेंबराचे 9 तिची संस्कारणी जाली आनी देखूनच 9 नोव्हेंबर आमी तिचे संस्कारणीचो समर्पणांचो दीस पाळटा. हाचो इतिहास 4थ्या शेंकड्यांत in the year 324 after Emperor Constantine won the entire Europe एके भाशेन ताणें ही पालास आसली त्या राजाची जाची ताणें जैत वेलें, ती राजाची पालास ताची जाली जिखतोच. ती ताणें पाप साहेबाक दिली. पाप साहेब त्या वेळार सेंट मेल्कियादस पाप साहेब आसलो. ताका भेटयली, ताका सांगलें आतां हें घर तुजें. आनी थंय मागीर ताणें थंय पालास आसा, थंय बाझिलिका आसा वो कॅथेड्रल आसा, थंय जे पाप साहेब मेल्यात तांचे फोंड आसात. पाप साहेब थंय रावताले कित्याक तें आदीं पाप साहेबाचें घर आसलें. The popes were residing in Lateran for a long time, till 14th-15th century. मागीर सेंट पिटर्स बाझिलिका थिंगार येवन रावंक लागली. आनी आतां आमचो पाप साहेब थंय रावना, धाकटुल्या एका घरांत रावता. भाव भयणीनो, ही परब खूब म्हत्वाची. केन्नाय तुमकां सोयेक मेळ्ळो जाल्यार, रोमाक पावली जाल्यार लॅटरन बाझिलिका ही आवय सगळ्या इगॉर्जांची, मदर चर्च ऑफ द एंटायर युनिवर्स. आनी देखून आमकां अभिमान भोगता. त्या जाग्यार पाप साहेब रावताले. त्या जाग्यार पाप साहेब जे मरून गेल्यात चडशे तांकां पुरल्यात थंय. हें देव मंदीर बाबा मडिनो जायत्या आडकुळी मदें अजून अखंड आसा. आनी जेन्ना 2025 पाप साहेब होली इयर म्हूण परगट्टलो
थंय लातेरान थंयसान हें पवित्र वर्साक सुरवात दितलो. लातेरान पवित्र सभेच्या एक दार होली डोर कसो उगडटलो. ते उपरांत मागीर सेंट पिटर्स बाजिलिका, सेंट पॉल्स बाजिलिका एंड मदर मॅरी मेजर, सांता मारिया मायोरे सायबीण भितरलेली बाजिलिका, अशी रोमा शारांत 4 व्हडली बाजिलिका आसात. देखून लॅटरन बाजिलिकाक आर्च बाजिलिका म्हणटात. आर्च बाजिलिका हेरा बाजिलिकाहून हें मुखेल बाजिलिका. भावमयणीनो, ही परब लॅटरन बाजिलिकाची करता आसतना कितें आमी शिकता? आमी सगळीं ह्या ताळगांवच्या पवित्र सभेची वांगडी. ही आमची आवय. ताळगांवची पवित्र सभा जो आमी बावतिजम घेतला, क्रिज्म गेला, दिसा दिसपटी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता, ही आमची आवय. आनी ह्या आवयची आमी सगळीं वांगडी मेंबर आमी हे पवित्र सभेचे. आनी देखून आमकां अभिमान भोगूंक जाय ह्या देव मंदिरांत आमी भितर सरता तेन्ना. जे भाशेन लॅटरन बाजिलिकेक इतिहास आसा, आमचे ताळगांवचे बाग्योन मिंगेलेचे फिरगोचे एक इतिहास आसा. आनी ह्या इतिहासाक 480 वर्सां भरतात. म्हणटच आमकां अभिमान ह्या देव मंदिराचो. जायते पावस 480 वर्सां कितले सैमाचे त्रास, थंडी, गरमी, पावस सगळें हे देव मंदिर उबें आसा. आमकां भावार्थाचो नमुनो जाल्यार ती लॅटरन बाजिलिका सगळे फिरगोजांची आवय, सगळे इगोर्जांची आवय. जाल्यार ही पवित्र सभा सामिंगेलीची आमची आवय आनी आमी ते इगोर्जेक जोडून आसा. ही आमची आवय. देखून बावतिजमांतल्यान, क्रिज्मांतल्यान, लग्नाच्या संस्कारांतल्यान, युकरिस्त जेजूच्या जेवणांतल्यान आमी एक एकलो अखंड सांदे जाता. आमी जिवे फातर. आनी देखून भावमयणीनो, इजाईयास प्रवादी 57 आवेस्वरांत 7वी बोडीर म्हणटा, सर्वेश्वर म्हणटा, म्हज्या देव मंदिरांत दानां भेटयतात ती हांव मानून घेतलो. आय वील बी प्लीज्ड with the sacrifices and burnt offerings offered on the altar in my temple, because my temple is a place of prayer. म्हजें घर मागण्यांचें घर. जेजू सोयती घेवन धांवडायतना तांकां सांगता, म्हज्या बापाचें घर मागण्यांचें घर. तुमी चोरांची दोल केल्या देखून तुमकां हांव धांवडायता. एकलोच धांवडायता सगळ्यांक आनी सगळे अजाप जातात. अरे, ही वॉज अ यंग मॅन, ही वॉज अ यंग मॅन एंड ही वॉज डुईंग इट विथ ऑथॉरिटी एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड. देखून ते जुदीव एकट्यान जावन विचारता, तूं कित्याक तांकां धांवडायता? देखून जेजू सांगता, हें घर मागण्यांचें घर. तुज्या घराच्या मोगान म्हजी काळीज लासता. भावमयणीनो, वय हे घराच्या मोगान आमचेंय काळीज लासूंक जाय. कित्याक दीस इज आवर मदर चर्च. खुशाल जावया जेन्ना आमी लॅटरन पवित्र सभेची परब करता. पवित्र सभा आमकांय हुस्कायता. हें मंदीर संस्कारलेलें, हें मंदीर देवाक भेटयलेलें, हें मंदीर मागण्यांचें घर. आनी जे मागण्यांच्या घरांत आमी देवाक मागणी उबारता, इजाईयास प्रवादीच्या उतरांनी, हांव ती आयकतलो, हांव ती आयकतलो. हांव तुमच्यो भेटो, तुमची बलिदानां मानून घेतलो. भावमयणीनो, देखून दर एक मिसाची भेट आमकां कृपेची जोर, जे जोरींतल्यान देव आमकां सबार देण्यांनी भरता.
आयज आमी घारावयत आसतना अभिमान बघूया आमी ह्या देव मंदिराचे वांगडी, हे देव मंदिराच्या मोगान आमचेय काळीज लासूंक जाय. आनीक हे देव मंदिरान देव जी येता, देवान आमचे मदीं तंबू केला. गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस इज आवर चर्च, इज आवर टेम्पल. असलेच मनान भक्तीपणी ह्या घरांत येवंक आनी ह्या घराचो सांबाळ करूंक आमकांय कृपा मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C1 आमचे दोन हात उबारून पान 28. C1 पेज 28. आमचे दोरात उबारून सर्वेश्वरा भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू ओळूया. आमचे गाडी सुबारून देवा काळजा मिळूया. राजा मोगा सारको साम आमचो ओपुया. दोर्या तुझ्याच मोरे बोणा आटा उड्या सोऱ्या दाना. सातली रोगडी जाता आमकां जिवी दिवबी गाणा बिणा. आमचे दोराक उबारून सर्वेश्वरा भेटूया. आमचे गाडी सुबारून देवा काळजा मिळूया. आमचे गोरी सुबारून देवा काळजा मिळूया. ताच्या मोगा सारको साम आमचो भोगूया. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमच्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मान घेवन. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बापा, आमची भेटवणी आयज तूं मानून घे आनी हे सुवातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच मेळोसो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनांचें घर थंय तूं बिराड करून रावताय आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भुरग्यांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी तूं भरताय. हे परी तुका मानता तसलें जिणेच्या परजोळांत फांकतें तुजे पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवें मंदीर. मातयेच्या फातरांच्या ह्या मंदिरांत आमीच तुजी विंचून काडलेली पोरजां, तुजी पवित्र सभा तूं एकठांय करताय आनी तामून आसता तिका पवित्रायेन वाडयताय. आनी अशें हे तुजे जेजूचे पोतिणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश भरली जाल्ली आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. भोवी 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 गोवाराचो सर्वेस्वर तूं. भोवी 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 गोवाराचो
बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची आतां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच आनी कांस घेतलो, तुका नव्यान दिवन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, तुमच्या रोगताची कांस नव्यान सासणीक करोराचें हें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर करचुया. जेजू मेलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमच्या बिश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मुलीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपलो वाडदीस आज संभ्रमतल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आमचे माई सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोंडूत, आमचो आस्कारी बागयोन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बापा सर्गीच्या. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं.
पवित्र सभेचे मस्तक जेजू आमचो सोरवंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाची. ताच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. जेजू दाखवेल आमी फाटे. जेजू आमच्या काळजान शोधना गायन गावया. D14 पान 54. D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे. अच्छा जीवन आमी जीवी. जेजू आमी फाटे. अच्छा जीवन आमी जीवी. दाखवेलाया मोच्या बाबा. पिसावार्थात आहे बोगा. ओदिकोर तोरच्या मोना. फाटे बेटा गोचे बाबा. याज्ञिक संस्कारनी घेवंक सगळीं उबी रावया. याज्ञिक संस्कारनी घेवंक तयारी करतल्या दियाकन रेगना पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्यान सासणीक कोराराचो परम याज्ञिक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणान तुज्या विचून काडलोल्या सेवकांक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकन रेगना मुनियारी याज्ञिकपण घेवंक तुवें विचून काडल्यात म्हणून आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतांव. पुर्तेपणी आनी जानवायेन ते शुभ वर्तमान परगटूंक विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभ आनी तांबो नासतना मागणी करूंक जेजूक ते ओदीक चिटकून रावूंक बापा बोरी खबर परगटूंक आतियारां तांकां कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयारी करूंक तांकां गोठायेचो आत्मो दी. ह्या आमी मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, हे संवसारार जियेतले तुजे पवित्र सभेक सुर्गींच्या जेरुजाल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. लॅटरन बाजिलिकाचे समर्पणाचे उगडासाक तुजे कृपेचें मंदीर हें आमचें देव मंदीर जावं आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक
आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. ब्रेस्तारा दीस म्हणजे आयज सिनियर सिटीजन्स हांची जमात आसा सांजे 4:30 वाजता. सिनियर सिटीजन्स आमचे गांवचे तांची जनरल बॉडी मिटींग आयज सांजे 4:30 वाजता. 11 तारखेर पादाग्नेलाचे नोवेन सुरू जाता पिलार. नोवेनांची मिसां नोटीस बोर्डार घातलेली आसात. आमची रोमार वयतली 18 तारखेर. आज माशेदाले मोरोड आनी कार्दोज वाडो सेवा धर्मांची रीत चलोवपाक माशेदाले मोरोड आनी कार्दोज वाडो. आज आमचे बरोबर आसतलो रेदेमतोरीस पाद्री फादर वेल्सन फेर्नांदीस, जो सांकेली पादविगार आनी इस्कॉलाचो मॅनेजर कसो वावुरता. तरणाट्यांचे जायते तो मार्गदर्शन दिता. तो आज आमचे बरोबर आसतलो फादर वेल्सन आल्मेदा. आनी आज सांजे कार्यक्रम करपाक पेस्ट्री मेकींग कॉम्पिटिशन, पेस्ट्री मेकींग तरेतरेच्यो पेस्ट्रीज आमी घरा करता. घेवन येवया आनी सांगताक आमी एक कार्यक्रमांत वांटो घेवया. कार्यक्रमाची जबाबदारी आमची भयण रिता आनी आंद्रे. आनीक आज आमची भाव भयणां व्हडले भाटांतलीं 1, 2, 3 व्हडले भाटांतलीं भाव भयणां घेवन येतात आमकां वेजिटेबल आनी बीफ कटलेट्स. वेजिटेबल तशेंच बीफ कटलेट्स आमी सांजे तळवगत सांगताक एकचारान सारुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे संवाद आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मंदिराचो उदीक आनी उदीक मोग करून ताच्या आसने हांगा भोगूंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार शेवटाचे गायन गावया. T40 रुजारी सायबिणी पान 222, T43 पेज 222. रुजारी सायबिणी